पिलन उद्देगीक वसणुकेकडे वचपी रस्त्यावयली स्ट्रीट लायट बंद पडिल्ल्यान हो रस्तो बरोचसो तेंप काळखान आसा। हाका लागून राती हांगा येरादारी तशेंच यो वच करप सद्याक कठीण जाला। उद्देगीक वसणूक आशिल्ल्यान ह्या रस्त्याचेर सदांच येरादारी आसता। पंचायतीक हो प्रश्न सुटावो करपाक सांगल्यार कांयच फायदो ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। कितें सांगूंक सोदता? लायट हांगासर ना, आतां कितें केस जालें कितें करपाचें आमी? आमकां लायट जाय न्ही, बेगीन हाडपाचें केन्नाच्या लायट ना हांगा? लायटूच ना आनी तुमी येता वयता डेली कितलो त्रास जाता तुमकां? खूब त्रास जाता, वलता चड आहा न्हू, प्रॉब्लम खूब जाता। पंचायतीक बी तुमी इन्फॉर्म केला? पंचायतीक बी ना, आमी पंचायतीक करूंक ना। पूण एक्सिडेंट बीन जावपाची शक्यता आहा? सांगूंक जायना न्हू थोड्यांच्यान। पूण लायट जाय हांगा ह्या रस्त्यार? लायट जाय कंपल्सरी लायट जाय। हे सगळो गांव अंदाज कितली घरां हांगासर? खूब आसतली, 100-200 तरी आसतली। 200 घरां? हां, ओके। फूल काळोख आहा ह्या रस्त्यार? हेच लायनी ते बाकीचे सगळे ते हायली आहा, फूल आनी काळोख आसता। लायनी न्यू रोडाक पळय येता पळय, सालिगांवसून पियानो येता, पणजे वयता पळय, सालिगांव पिलेट इंडस्ट्रीज जो रस्तो जावन आसा सालिगांव पुलीस स्टेशना कडेन वयता, तशेंच हो जो स्ट्रेट फाटल्यान इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा आनी त्याच्या फुडें पिलेट जो गांव आसा तो स्टार्ट जाता। पण आमी पळयता सद्याक काळखान उबी रावल्ली आसा, तसोच ही वाठार जी आसा ती सगळी काळखानूच आसा। हांगासर बरेचशे लायटीचे पोल दिसतात, पण बरेचशेच म्हयने जाले ह्या वाठारांत लायट अशी ना। त्याच प्रमाणे हांगासर ह्या रस्त्या कडेन सालिगांव पुलीस स्टेशन आसा, तेंय खंय तरी काळखान आसा। जर कोणी कंप्लेन जरी करपाक वयता पुलीस स्टेशनाक जाल्यार खंय तरी ह्या वाठारांतल्यान वयताना कोणूय भियातलोच। तशेंच हांगासर पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डूय आसा। बरेचशा वेळार ह्या वाठारांतल्या लोकांनी आमदारा कडेन आपली कळकळ मांडली, त्याच प्रमाणे आमदाराक जेन्ना आमी विचारलें तेन्नाय अशें तेंच्यांनी म्हटलें की हो जो लायटीचो इश्यू आसा तो बऱ्याच वेळा तेंच्यांनी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मांडलेलो आसा। लोकांची कागाळ आसा की ह्या वाठारांत ज्यो इंडस्ट्रीज लायट आसा हांगासर बरेचशे लोक, बऱ्याचशा अशा अदर स्टेटींतले जे लोक आसात ते हांगासर कामाक येतात। सकाळी 6 ते रात मेरेन जे नायट ड्युटी सुद्दां येणारे लोक आसात, बायलां आसात, ते ह्या वाठारांतल्यान कामाक येता वता आसतना खंय तरी तांकां खुबशी अशी अडखळ निर्माण जाल्ली आसा। लोकांची अशी मागणी आसा की ह्या वाठारांत बऱ्यांतल्या बेगीन हांगासर लायटीची जी वेवस्था आसा ती बऱ्यांतल्या बेगीन